डायसेशन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांच्या 138 शिक्षकांक आनी कर्मचाऱ्यांक परिणाम जावपी प्रलंबीत देय रकमेविशीं प्रस्न घेवन काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांकां मेळ्ळे. ह्या कर्मचाऱ्यांक वेवस्थीतपणान टार्गेट करप चालू आसा असो आरोप पाटकारान केला. सरदेसाय हांणी सरकाराचेर त्रास दिवपाचो आरोप करून गोंय विधानसभेत हो प्रस्न खरपणान मांडटले अशें आश्वासन दिलां. तशेंच ही थकबाकीक मेळिना तर अधिवेशन खंडीत करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. डायसेशन सोसायटीचे 138 म्हणजे 38 इश्कॉलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड एक टॅक्निकल इश्यू काडप हें तांकां सतवणूक. And this is extension of the FCRA that is going to join parliamentary committee. सगळें बेसिकली एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाक धोक्यात घालूंक सोदता. हें क्लियर सादें इन शॉर्ट इट इज दीस. वी वील टेक अप द इश्यू ऑफ नॉट ओनली दिस एम्प्लॉईज बट द एंटायर एज्युकेशन सिनारियो बाय वीच एन ऑर्गनायज्ड सिस्टम ऑफ एज्युकेशन for which Diocesian Society was a pioneer is today sought to be harassed. की कितेंय जर जातलें जाल्यार आमचे म्हऱ्यान या नाजाल्यार ताजे म्हऱ्यान वचा वो आनी कितें तातूंत गुड्डिलसांव करा हें करपाक पडूंक जायना. दॅट शूड बी अ व्हेरी क्लियर पॉलिसी बाय वीच दॅट सोसायटी ऑफ वीच द आर्कबिशप इज द चेअरमॅन. तो ताजो ऑनररी कावन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. You have to recognize this. Our government should very clearly tell us what they put in mind. की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरना इन द लायन ऑफ फायर आनी उरिल्ले सगळे हे आमदार आहात BJPतले ते कितें करतात, तांचो स्टँड कितें आहा हें तुका सांगता. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दीस इश्यू इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट कम फॉर विथ अ सोल्युशन. गव्हर्मेंट शूड बी रेडी for a disruption on this issue again, and I will take the lead in this. I will also work in tandem with whoever else who wants to make common cause. Of the Diocesian Society of Education, ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचिंग आणि नॉन टिचिंग तांकां हे प्रमोद सावंताचे सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता. आणि वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुम्ही हें करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचिंग नॉन टिचिंग स्टाफ हांकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केलां आज 25 तारीख. सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केलां इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we will raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessionaक विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आणि हे 400 टिचिंग नॉन टिचिंग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो.